बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव शहरांत आसा ते हालचें ना. दीस वतेतना देव आमच्या आधाराक येता. कीर्तन 6:6 Psalm 46:5. मोगाचनो देव म्हज्या तुज्या काळजांत आसा. आमच्या समोर भोपळी सक्रामेंतांत हजर जाता. तो आमच्या सांगाता आसता आसतना आमकां कितेंच भिरांत ना. तो देव म्हाका तुका आपयता. तें गीत आमी गावया. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका तुका आपयत आसा. L21 पेज नंबर 167. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. कष्टांनी नश्टां संपडल्यानो मोतीची इजा भक्तेल्यानो. कष्टांनी नश्टां संपडल्यानो मोतीची इजा भक्तेल्यानो. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपा तुमकां तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपा तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. जेजू म्हाका तुका आपयता. आमच्या काळजाच्या बागला हातो रावला. ताजो अनुभव आमी करया मोगाचो. आनी ताका आमच्या काळी सूख तांकां आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत ताका स्वागत करया. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखां. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखां. दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा. दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. म्हाका आपयत आसा. इल्लो वेळ देवा गाणी उपलब्ध दिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका बोधवी तुका वंदिता तुका वर्णिता तुका गायिता तुका परगडता तुका म्हज्या देवा
आसरो तूं, आमचें निवासस्थान तूं, आमचें खोटें तूं, आमचो आधार तूं, आमचें सर्वस्व, आमचें सासणीक जिवीत तूं. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू तेसलोनिका घरा बरयलें पत्र, पयलें पत्र अपोस्तोल 5 वोळ 20 आनी 4 म्हणटा. फर्स्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 5 वर्स 24. जाणें आमकां आपणे दिलां तो देव सदांच विस्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फर्स्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 5 वर्स 24. जाणें आमकां आपणे दिलां तो देव विस्वासी, तो हें करतलोच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बापाय सक्रामेंताचेर दीस घालता आसतना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी उडा आसतोर तो देव विस्वासी, तो देव हें सगळें करतलोच. आज मोगाचें न्हू मरयेमायेक बाळोक मरयेक थेंपलांत भेटयल्लो दीस, समर्पणाचो दीस. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मरयेमाय जल्मलो दीस जाल्यार ताज्या उपरांत 40 दिसा उपरांत मरयेमायेक थंयसर देवळांत समर्पिल्लो दीस, देवाक समर्पिलें. आनी देवान मरयेमाय ती केदे व्हरती आजापा वेंचमितां केली पळया. आमचो देव विस्वासी, म्हज्या तुज्या जिवितांत ही महान कार्य करतलो. जर तर एक पिढा तुज्या जिवितांत आसा तें तो गुण करतलोच. भावार्थान तूं पात्य विस्वास दवर. आनी समयाक तूं म्हण बापाय सक्रामेंता समयाक तूं म्हण जाणें म्हाका आपणे दिलां तो देव तूंच जावन आसाय. तूं विस्वासी देव, म्हज्या जिवितांत हें तूं करतलोच. म्हज्या उपरांत सांगा जाणें म्हाका आपणे दिलां तो देव विस्वासीस, तो हें करतलोच. म्हाका कसो आमचो देव विस्वासी म्हणून जुवांचें पयलें पत्र पयला वसर 9वी बोळ आमकां अशें विवर्शिता. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 9. म्हज्या उपरांत तुमी ही सांगा. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बक्षितलो, आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. समयान जेजू म्हजें पातक हांव वळखून घेता, तुजी दया हांव स्वीकार करता. सर म्हजी पातकां बक्षी, म्हाका तूं नितळ कर, म्हाका नव्यान तूं पवित्र कर. हालेलुया होसाना. हालेलुया. तिमोथी बरयल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या वसरांत 13व्या बडीर सर्वेस्पर देवाचें उतर अशें म्हणटा. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 13. आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो. सांगा आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो. कित्याक ताच्यान आपणाकच इन्कार करूंक जायना. देखून मोगाचें न्हू तुवें भियोवचें नाका, निराश जावचें नाका. हो हांवें पातकां केल्यांत म्हजें तें अस्कतकाय आसा, म्हजें तें वायट सवय आसा, म्हजें मागणें देव स्विकार करीत की, हांवें मागलें देव दीत की. ना मोगाचें न्हू, आमच्या देवाचो एक वर्तोशें गुण जावन आसा तो विस्वासी. आमी बेविस्वासी जाल्यार, आमी अविस्वासी जाल्यार, आमी देवाक इन्कार केल्यार मोगाचें न्हू तो म्हाका तुका इन्कार करिना. आमी केवळ देवा मुखार येवन देवा म्हजी दया कर, देवा म्हजी काकूत कर, देवा जेजूच्या अमलीक रक्तान म्हाका दोन नितळ कर म्हण तस सगळी आमची पातकां बक्षिता आनी आमकां नव्यान देव स्थापन करता. तर मोगाचें न्हू आमी देवाच्या घरांत सर येवया, देवाच्या हाजरपणांतच जियोया, देवाचे हाजरपण आमच्या जिवितांत अनुभव करया. देखून गावया आमी आमच्या कंतराच्या बुकांत एक गीत. सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय. पेज नंबर 126 1 to 5 125 I30 I30. सर्वेस्पराच्या घरी पिडा शिडा ना, कश्टाकात ना, पगार सर्वेस्पराचे हाजरपण, सुटका सोडवण, आशिर्वाद आनी बेसावां ही आमी अनुभव करया. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळूंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळूंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी राज मोसरना,
सर्वेस पोराचे घरी हगे झगडे सर्वेस पोराचे घरी राग मोसरना सर्वेस पोराचे घरी हगे झगडेना सर्वेस पोराचे घरी पीडा शिडाना सर्वेस पोराचे घरी खत दुखना सर्वेस पोराचे घरी पीडा शिडाना सर्वेस पोराचे घरी खत दुखना सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सांगात म्हणया सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय म्हज्या भावा म्हज्या भयणी बोपय सक्रामेंताचेर इश्ट घाल आनी म्हूण समया म्हाका तुजें दर्शन दी हांवें तुका पळोवंक जाय आजच तुजो अनुभव म्हाका जावंक जाय आजच हांवें नव्यान रचन जावंक जाय मरये मायेन आपणाचें समर्पण दिलें हांवें म्हाकाच तुका समर्पण दिवं म्हाका तुज्या कृपे जाण्यानी भर आशिर्वादान भर म्हाका एक भाग्यवंत कर म्हाका एक सांत भक्त कर म्हाका तूं चड आनी चड पवित्र कर समया लागीं लालेवन म्हाका मोगाचें न्हू तुमच्या हरी एका गरजांनी तो तुका पावतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो म्हाका तुका आसा एक आशा देवाक पळोवंक जाय ताका मेळोवंक जाय ताचे सकी आमचो एकवट जायची मोगाचेनो आमचो देव विस्वासी आनी दयाळ आमचो देव विस्वासी आनी दयाळ ह्या संवसारांत कोण आमच्या सांगात आसों दी ना आसों दी पूण आमचो देव आमच्या सांगात सदांच आसा ह्या संवसारांत मोगाचेनो कोणी आमकां साणून घालून दी कोणी आमकां सोण घालून दी पूण आमचो देव मोगाचेनो केदींच आमकां सोण घालिना ताणें आमकां आपयलां तो देव विस्वासी मोगाचेनो देवान म्हाका तुका आपयलां संवसाराच्या स्थापने आदींच म्हाका तुका नांवान आपयलां म्हणटा एफेसकारांक बरयलें पत्र पहिला वसूर 3री वळ संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान म्हाका तुका आपयलां मातनी विंचलां आनी ताच्या मिसावाक नेमलां जरमाया प्रवाच्या बुकांत पहिल्या वसरांत 4थ्या 5व्या वळीर आमी वाचता आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें आमकां विंचलां ताणें आमकां नेमलां ताच्या मिसावा खातीर ताणें विशेष रितीन आमकां समर्पीत केलां आज मरये मायेचे देवाळांत समर्पणाचो दीस आमी याद करता आसतना मोगाचेनो देवान म्हाका तुका विशेष रितीन पयलेंच समर्पिलां आनी आमच्या आवय बापायनी आमकां देवाळांत समर्पिलां आनी आमकां जर तर त्या देवाक आमकां समर्पण दिलां मोगाचेनो तो देव कितलो विस्वासी कितलो दयाळ आमची सर पातकां तो बक्षिता सर खोटेपणांतलो तो आमकां नितळ करता आनी आमकां नव्यान ताजें तें एकवटायता देखून जुवांचें पयलें पत्र पहिला वसवर 9वी वळ म्हणटा पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार तो नितीवोन देव आमची सर पातकां बक्षितलो आनी आमकां सर खोटेपणांतलो तो नितळ करतलो देखून मोगाचेनो देवा मुखार आमी कुमसार जावची गरज आसा आमची पातकां वळखुची गरज आसा आमी पातकी म्हणून आमी खालतेपणान देवा मुखार येवंक जाल्यार तो आमची पातकां बक्षिता मात न्ही त्या पातकांचो केदींच तो उगडास करचो ना देखून पयत पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत 10व्या वसरांत 13व्या वळीर 1 Corinthians chapter 10 verse 13 मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी आमकां येदोळ येवंक ना
देव विश्वासी, तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक दिना आनी ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक की तो आमकां उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केदो वर तो बरो देव पळया, तो विश्वासी देव. आमी चिंता आमच्या जिवितांत केदे व्हडले कश्ट आयले, केदे व्हडले समस्या आयले, केदे व्हडली पिडा आयली, केदे व्हडले रीण जालें, केदे व्हडली अडखळ जाली. पण मोगाच्यान आमचो देव विश्वासी. आमकां तांकी वरती ताळणी, तांकी वरती कश्ट, तांकी वरती समस्या देव दिना. ते दिता आसतना देव आमकां उपाय दिता तांचेर जैत व्हरूंक. देखून समियात एक जावन आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक, आमच्या कश्टांच्या वेळार थीर आनी घट्ट भावार्थान रावोंक देव आमकां कृपा दिवंक सरकार मोगाच्यान सदांच तो तयार आसा. देखून थंय हांव तो म्हणटा, तूं म्हाका उलो मार आनी हांव हजर जातलो. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 3 वचून 3री वळ. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव हजर जातलो. मोगाच्यान दैवीक रेतीर मंदिरांत हांव प्रसार जावचें हें आराधन आनी मिसाचें बलिदान देवान म्हाका तुका दिवचें एक वर्तें देणें. कितलोसो लोक मोगाच्यान सगळ्या संवसारांत हांव येवन दैवीक रेतीर मंदिरांत रावोन वस्तीक कर्ण रेतीर करता आनी दैवीक अनुभव करता. तुमी तरी संवसारांत दुसऱ्या देशांनी आसात, दुसऱ्या गांवांत आसात, दुसऱ्या परिस्थितींत आसात. थोडी पिडेन जावन थंयसर निधनत आसात, थोडी तांकां आर मारल्या, ह्या जिवितांत कसल्यात, तेवशेन येवशेन भोवंक जायना, घरांतल्यान भायर येवंक जायना. पूण तुमी घरा आसल्या लागींच आमच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान तुमच्या घरा येवन पावता. म्हणजे जेजूस तुमच्या घरा येता. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव हजर जातलो. तुका कळीत नासलेले गुंडाळेचे घोट हांव तुका उगडापें करतलो. आनी उपरांत थंयसर सगळ्या वडील तावन तसो सर्वीस पर देव म्हणटा, हांव तुका वखद आनी सवस्काय हाडटलो. देव आमच्या पिडेक वखद दिता, तो आमकां सवस्काय दिता. कालच्या दिसा हांगासर एकलो भाव येवन म्हणटा, ताका फ्रांसावेची विजा जायते म्हयन्यांत हांव जायते वर्सां हांव फाटी पडलेली, ताका थंयसर शिकोवंक वचूंक आसलें. आनी तेन्ना तो दैवीक रेतीर मंदिराक आयलो आनी हांगासर ताणें मागणें करूंक सुरू केलें आनी देवान ताचेर आशिर्वाद केलो. ताचो भावार्थ घट जालो आनी ताका पवित्र पुस्तकाची वळख मेळ्ळी. आनी तो म्हणटा, जावंक पुरो फादर, म्हाका फ्रांसावेची विजा मेळोंक देवान गळाय केली. देवाचें उतर हांवें वाचिचें. हांव पवित्र पुस्तक म्हणल्यार आपणनात न्हू, पवित्र पुस्तक हांव वाचिनासतना हांव चिंतलो हांवें सरमांव आयकल्यात म्हाका पवित्र पुस्तकाचें सगळें कळीत आसा म्हणून. आनी हांगासर म्हाका कळीत जालें. इतल्या देवान म्हाका नवीं दारां, नवे अवकाश उक्ते गेले. म्हजी फ्रांसावेची विजा आयली आनी म्हाका आतां फ्रांसा वचोंक आतां दीस लागीं पावल्यात. देखून देवाक हांव अर्घ आनी होगलाप दिवंक आयलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका आनी एकलो भाव म्हणटा, म्हाका जिवितांत व्हडलें रीण आसलें आनी त्या रिणांत हांव मरता म्हणून जीव घात करूंक सयत हांव आशिल्लो. चिंतेनांतल्या बरी दैवीक रेतीर मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान हांवें पळयलें आनी थंयसर म्हजो भावार्थ थीर जालो. देवान म्हाका म्हळें, तूं भियेनाका, हांव तुका संपूर्ण शांती दितलो. तुका संपूर्ण परिपूर्ण शांती समाधान हांव दितलो. म्हज्या मतींत काळजांत शांती समाधान नातिल्ली आनी समिया म्हाका शांती समाधान दिलें. ताणें म्हाका भावार्थ विश्वास दिलो. तो म्हजेर आशिर्वाद घालता. हांव केदो व्हडलो पातकी जाल्यारय, देवातान पयस गेल्यारय तो विश्वासी देव म्हाका सांडचो ना, सण घालचो ना. द्वितीनिया बुकांत 20 आनी 8 वसरांत 12वी बोळ समियान जेजून म्हाका दिली म्हणटा तो. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. हांव सर्ग उक्तकान तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं वाडटलोय आनी चडटलोय. ताच्या जिवितांत ताका तें रीण सगळें फारीक करूंक देवान फाव केलें. मात न्ही नवें बिझनेस देवान उक्तें केलें आनी आतां ताका दिसपडटो ग्रास भोव अपुर्बेन ताका मेळोन आसा आनी त्या कुटुंबाक त्या भुरग्यांच्या शिकपाक कांयच उणें ना. देखून तो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसा. तर मोगाच्यान भोव पयस क्रमे ताचेर आमी दिश्ट केली. आमचो देव विश्वासी. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी कश्टांच्या दर्यांतल्यान ताणें उतरेशें केलां जावंक पुरो. संकश्टाच्या समस्याच्या त्या मरुभुमींतल्यान अरण्यांतल्यान पाशार जायशें केलां जावंक पुरो. पूण वेळार समी जेजू आमच्या जिवितांत प्रत्यक्ष जातलो. ताचें दर्शन दितलो, ताची पदवी आमकां दाखयतलो. ताचेर आमी फातीन विश्वास दवरया आनी आमकांच आमी ताका संपूर्ण तरान समर्पण दिया. आज मरियमायेच्या समर्पणाच्या दिसा आमकांच आमी ताका समर्पण दिवया. समर्पिता जेजू हे म्हजें जिवीत म्हणलें गीत आमी गावया. L27 पेज नंबर 170 170 L27 20 आनी 7. समर्पिता जेसु मुझे है जीवे
कर म्हाका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका जिनियेंतल्या घडीताक एकसुरो हांव जाला निरासपणांत वासा तूंच म्हजो भरवो सोदी तूं म्हाका आसरो उजवून म्हज्या आत्म्याचो जिनियेंतल्या घडीताक एकसुरो हांव जाला निरासपणांत वासा तूंच म्हजो वरवो सोदी तूं म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका तुझे काळीज आणि तुझे जिवीत सोम्याक समर्पण दी आणि तुझ्या घरसान बसत माग देव तुझ्यार आशीर्वाद करतो एक आवय थंयसर मागून आसा दुधाक विशयी जावन स्कीन एलर्जी जाल्या आनी मातनी लंग्स अफेक्ट जाल्यात आनी डाक्टरांनी सांगलां कंडिशन सिरियस आसा म्हणून पूण स्वामी जेजू तुमकां भरवसो दिता बरो जाताय तूं गूण जाताय भियेनाका मोगाच्यान विविध त्या सांग खातीर आज आमी मागया जो कोण आज जन्म दिवसाचेर येता तांचे सांगात आमी संतोष पावता तुमकां हॅपी बर्थडे आनी गॉड्स ब्लेसिंग्स आमी म्हणटा आशल माडोना डिसिल्वा मुल्की 85th बर्थडे एलुलिया लिली फुटाडो अंधेरी जेन रेबेलो बेंदूरू अल्रिश एंटनी रोड्रिगस बारकूरू ब्रिस्टन फेरावो बोळकुंजे कॅनूट सल्डाना मुंबई तशेंच 11 दीस वार्षिक दीस आचरशितात 30th वेडिंग एनिवर्सरी लॉना फर्नांडीस गोवा तशेंच जेरो मोंतेरो आनी लुसी मोंतेरो आत्तावर बाबू गुड्डा तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पाठयता देवाक अर्घ आनी होकलाव दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी अद्भुत अनुभव केली अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलुरू रेश्मा आनी नवीन मास्करेनस कडाबा मनोज डिसोजा आनी कुटुंब पेरमुदे प्रवीण डिसोजा कुलशेखर जेन मीठा रेबेलो मैंगलूरू ग्रेसी मेंडोन्सा कुलशेखर नॅन्सी मिनेजेस शुंटिकोप्पा आपल्या पतीक देवानच त्या जैलांतलो सुटका दिल्ल्या बसत देवाक अर्घ आनी होकलाव दिता वीरा बॅप्टिस्ट मीरा रोडू वीणा आनी ऑझी पायस ऑस्ट्रेलिया पिडा गुण जाल्या आनी परगांव वचूंक विजा मेळ्ळ्या प्रमोशन मेळ्ळां पयशांची बिलां बरी जाल्या घराचें काम वेळार पंताक पावलें चिंतनांतल्या बरी जागो नांवार जालो फ्लॅट 12 वर्सां तो नांवार जायना तें नांवार जालें घरांत शांती समाधान मेळ्ळ्या घरचें व्हडलें एक फंक्शन आसलें तें फंक्शन तें कार्य बऱ्या तरान जालां सैरीक जाल्या मरणांतीक पिडेंत आसलो चरको भुरगो तो बरो जालो अजापानी म्हणल्या बरी बाळंतेर बऱ्या तरान जालां सर्जरी जायची पडली जाल्यार बऱ्या भुरग्याचें देणें देवान आमकां कुटुंबान दिलां आनी वय चिकित्सा फळां बरी जाल्या मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होकलाव दिवया अर्घ आनी होकलाव तुका सोम्या जेजू आतां आमी विविध देसां वचत मागया बऱ्या भलायकी खातीर म्हाका उलो दिला मिलाग्रीन डिसिल्वा तशेंच बेगीनच बरें जावचे खातीर आनी सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर स्मृती पुत्तूर विशेष दूख आसा सगळ्या आंगान ती दूख नपय जावचे खातीर HIV एड्स पिडे जावन कश्ट जाता एकलो भुरगो ताणें बरें जावचे खातीर हेपेटायटीस बी जावन कश्ट जातात 12 जाणां
तांकां देवान बरें करचे खातीर कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारचे खातीर सकयल्या फाटींत विशेश दूख आसा सोसूं जायनातली ती दूख गूण जावचे पासून PCOD पिडे त्या PCOD आनी फायब्रॉइड्स जावन देवान गूण करचे खातीर भुरग्याचे देणे जावं जायते अडखळी आसात भुरग्याचे देणे वेळार जावचे खातीर सभा जाणांनी उलो दिला बरी सैरीक जावचे खातीर भुरग्याचे देणे लाभचे खातीर चिकित्सा घेवन आसात ह्या दिसांनी गर्भ रावल्लो पूण ब्लिडींग जावन आसा त्या भयणीचो गर्भ रावच्या खातीर आनी भुरग्याक प्रस्तूत जावचे वर्तें देणे देवान फोव करचे पासत आनी गोवा बायलां मदें असलो मनास्ताप पयस वचोन सांगात येवच्या खातीर दुयेचें कातर आसा त्या दुयेच्या कातरा वेळार आवय पिडेस्त आसा आवयची पिडा वय देवान गूण करन तिका देवान लांबावक दिवचे पासत कातराचें कार्य बऱ्या तरेन जावचे खातीर ह्या सर त्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आमचें प्रार्थन येसुमिया मगाच्यान आतां आमी मरण पडल्या सर मलकाड्या पासत मागया सर आत्म्या सवडास करता आश्विन आनी कुटम कॅनडा देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा कोटमा सरलेल्या मलकाडा सवडास करता विलियम आनी मर्सिन आरान्ना देवादीन तेरेजा आनी जेरोम लोबो पुत्तूरू ट्रीजा आनी जेरोम लोबो पुत्तूरू क्लिफर्ड क्रास्टा मुल्की मार्ता गोवियस मैंग्लोरू मारिया डेझी डिसोजा गंगोळी रॉबर्ट डिसोजा गुरपूर कैकंबा कुटमा सरलेल्या मलकाडा सवडास करता प्रवीण डिसोजा कुलशेखर रुबियन Fernandez Goa second death anniversary Father Valerian Levis Katipalla Sister Mary Angel BS Benduru Kutma Sarla Malkana Sodas Kata Annie D'Souza Panir Irene Rita Meneges Kasia Father Benjamin Arana Chikmangaluru Mendonsa Kela Kutman Sarla Malkana Sodas Kata Gracie Mendonsa Kulshekar Kutma Sarla Malkana Sodas Kata Gracie Mendonsa Kulshekar D'Souza Kela Ni Lobo Kela Kutman Sarla Malkana Sodas Kata Celine Lobo Mangaluru देवादीन स्टेला मोरास पाक्षिकेरे फ्रांसिस ऑसवाल्ड डिसोजा उज्जेवडी पिंटो केल्या कुटुंबान सरलेल्या मलकाडा सोडास करता ग्रेसी डिसोजा उज्जेवडी सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन मरण पावल्या समेस पावर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन दिमी गेल्या बोपय सक्रांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडटा आसतना आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया सर आमच्यो गरजोय देवाक आमी समर्पण दिवया घे सोमिया घे तुमका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तुमका काळीज मुझे दिता तुका भोवमोगाच्या न्हू बरी खबर येवच्या हप्त्यान सोमारातावन ब्रेस्तारा पर्यंत सोमार मंगळार बुधवार आनी ब्रेस्तार सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत विशेष सुटका सोडवण्याची डेलिव्हरन्साची रेतेर आसा ब्रदर क्रिस्टोफर बँगलोर तावन तो हांगासर येता फादर फ्रांसीस डिसोजा तांचे सांगात येतलो तांचे टिमन्स हांगासर येवच्या शनिवारा तावन आसतले 4 दीस सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार सकाळी तावन सांजे पर्यंत तुमकां जाय जाल्यार आयतारा सांजेर येवन ही रेतेर करियत बट दीस रिट्रीट वील बी इन इंग्लीश. It will be preached in English. Sometimes we may be explaining some of the things in Konkani. A wonderful opportunity for you for deliverance. Please come and attend this retreat. You can make it a residential retreat and come and stay here also, but you can also go back home. By 9 o'clock in the morning, this retreat begins. By 5 o'clock in the evening, it ends every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. That is on 26th, 27th, 28th and 29th. We welcome you all with great love and warmth to receive God's abundant blessings and deliverance. प्रवेश गीत देवगाना बुकांतले गीत नंबर 9 522 जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादी स्वरूपकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बले भेटून तुका वंदिता दिनपणी
दिनी आता ताकी जिणी बगस म्हूण म्हाका आदर करपा भेसावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनी सरुकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटोवंक तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोवमोगाच्यानो आज भाग्यवंत ओंकार मरयेचें समर्पण आमी उगडास करता मोरी माय जल्मोन 40 दीस आसतना तिची आवय बापूय आन्ना आनी जोकीम बाळोक मोरयेक देवाळान समर्पितात मोरी माय व्हड जाता आसतना देवाक केल्लें तें समर्पण आपणाच्या जिवितांत स्विकार करता चड आनी चड कुरपेन ती सोबीत आनी ग्रेस्त ती जाता कुरपेन भरलेले मेरी फुल ऑफ ग्रेस मोरी माय तिच्या आवय बापायन केल्लें समर्पण आपल्या जिवितांत स्विकार करता देवाक समर्पिल्लें जिवीत ती जियेता चड आनी चड पवित्र पुस्तक नियाळ करता आनी विशेश जावन प्रवाद्यांचो प्रवाद आनी तिच्या जिवितांत सोडवणदाराक ह्या संवसारांत जल्मोवचे बरी करूंक आपणाचें जिवीत शुद्ध परिशुद्ध आनी पवित्र जावन ती सांबाळटा आनी तिच्या समर्पणांतय आमकां वर्ते दैवीक संदेश आसा आमी ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायन आमकां त्या इगर्जेंत देवाळांत समर्पिलां देखून आमी आमचेच न्ही आमचे देवाचे आमी जावन आसा ह्या संवसारांत आसतना आमी जायते येवजणे घालता शिस्तेन माऊल्यांनी भरलेलें उद्देशान भरलेलें जिवीत जियोन ह्या संवसारांत आमी यशस्वी जाता पूण ह्या संवसारांत आमी यशस्वी जाल्यार ती यशस्वी केवल आमी ह्या संवसारांत जियेता पर्यंत मात्र उरता पूण देवाची ती दैवीक येवजण प्रवाद्या मुखांतर आमकां उगडापी जाल्ली त्या प्रवादपणाक आमकां आमी समर्पण दिलें जाल्यार आमच्या जिविताची यशस्वी न्हयस ह्या संवसारांत सासणाच्या सासणाक बळटली असली यशस्वी मरियमायन जोडल्या तिच्या समर्पणाच्या दिसा असली यशस्वी जोडूंक देव म्हाकाय तुकाय फावो करून दी म्हूण एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया आनी विशेश देवाक समर्पीत जाल्ल्या रिलिजियसां पासत आमी मागया याजकां पासत आनी त्या भयण्यां पासत आनी सर मिशनरी पासत आनी हर एका क्रिस्तांव पासत समर्पणाचें जिवीत जियोंक देवान तांकां कृपा दिवच्याक आमकां मेळिल्लें त्या समर्पणाचें पवित्रपण आमी सबार पोटी सांबाळीनासतना समर्पीत जायनातल्या बरी जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थोया भो पवित्र आनी मोगाळ बापा तुवें कुरपेन भरलेले भाग्यवंत ओंकार मरयेसो आमी आज संतोषान उगडास करता
पवित्र आत्म्याचे बिडार जावन आपल्या जिविताचे सतीने एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घेवन आमी दिसपडते आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमची काळजां तुज्या कृपेच्या भरतेक दिसान दीस अधीक उघडूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. मकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियाजार मुख्य शास्त्र्यामदलो एकलो. तो उतार प्रायसो आनी पळोवंक मनेस्त दिसतालो. दुकराचें मांस खावंक ताणें आपलें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हणून ताका बलात्कार करताले. पूण ताणें काळांकी जिणे बदला गौरवाचें मरण विंसलें आनी दुकराचें मांस तोंडांतलें तुकून तो आपकुशेन दोगदणेच्या आत्यारा लागीं गेलो. तशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवारलेलें कान तिरस्कार करूंक धैर्य आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशें एलियाजारान केलें. आडवारलेल्या भोजनाची रीत चलयताल्या मनशांनी आपणाक आदी तावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशेक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्यानुसार खावंक तसलें ताणेंच तयार केल्लें मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय ती बलयेची मांस तो कथाशें नाटन करूंक ताका गुटान सलाह दिली. हे परी तो मरणाची शिक्षा चुकोवंक शकतलो आनी तांचे मदले इश्टागतीक लागून ताका ते दयाळ्यान चलयतले म्हणून ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्सांक आपल्या उतार प्रायाचे मर्यादेक आपल्या पिक्या केसांक फावो त्या मनाक आनी भुरग्यापणांतावन जियेल्ले ते निर्दोशी जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कायद्याक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो. नाटान म्हज्या प्रायेक साज जाल्लें न्हय. 90 वर्सां प्रायसो एलियाजार विदेशांच्या रितीरिवाजा फाटल्यान गेला म्हणून जायते तरणाटे सांगतले. म्हज्या जिणयेंत एक मोठवे आवदे पासत हांव पासोवन जाल्यार तांणी वांकडी वाड धरूंक हांव कारण जातलों आनी म्हज्या उतार प्रायेचेर लज आनी काळंक हाडटलों. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशांच्या हातांतली शिक्षा चुकोवन जाल्यारय हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरूं जावं मरूं सुटोवंक केदींच शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतार प्रायेचो गौरव राखतलो. मनापात्र आनी पवित्र कायद्या पासत कुशेन आनी उदार मनोभावान तशें मरूंक साध्य आसा म्हणून तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दागदवण्याच्या आत्यारा लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळाय दाखयल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले, कित्याक ताणें सांगिल्लें तें तांकां पिशेपण म्हूण दिसलें. मारा वरवीं तो मरचार आसतना ताणें सुस्कारान म्हळें, मरणांतलो वाचूंक म्हज्यान जातें तरी हांव म्हजे कुडींत जेरबंदांच्या माराची दूख सोंसता मात्र न्ही, सर्वेस्परातय म्हाका आसा ते भक्तेक लागून म्हज्या आत्म्यांत हांव ते संतोशान सोंसता म्हणून तोच सर्वेस्पर आपलो पवित्र जाणवयान जाणा. हे परी तो मेलो आनी ताच्या मरणांत ताणें तरणाट्यांक मात्र न्ही बगार सगळ्या राष्ट्रांक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. स्वामी म्हाका सांबाळता, स्वामी म्हाका सांबाळता. सर्वेस्परा, हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात, म्हजे विरोध उपराटलेले सडत आसात. हाका देवाचो आदार बिलकूल मेळचो ना अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयता. श्लोक. स्वामी म्हाका सांबाळता. तरी पूण सर्वेस्परा, तूंच म्हजे बचावाचें ढाल, तूंच म्हजे ओडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरचो.
वय सरेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरात हांव तो म्हाका जाप दिता. श्लोक सोमी म्हाका सांबाळटा. हांव आड पडटां, सुस्त न्हिदतां आनी उठतां, कित्याक म्हाका सांबाळटा तो सोमीस. म्हजे भोंवती वेडो घालून आसलेल्या हजारो दुस्मनांक सयत हांव भियेना. उठ सुरेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. श्लोक सोमी म्हाका सांबाळटा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पातकांचे पारीकपण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू जेरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलोन वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजो कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचोन एक रुमडाच्या रुखार सोडलो. कित्याक जेजू थंडेच वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, वेगीं सकला देव. आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. जाकेव सर्रां देवून आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सक्टां उजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तेंतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक खंय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. निजायकी मनशा परतो सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्या न्हू, मोरये मायेच्या समर्पणाच्या दिसा आमकां आयच्या लितुर्जींत समर्पणाचे 2 देखी भोव परसळीक थरान आमच्या मुखार रावतात. एक एलियाजाराची देख पोरण्या तस्तामेंतांत समी जेजू जल्मोवच्या की 200-300 वर्सां पयलेंच थंयसर एलियाजार डुकराचें मांस खावंक तो इन्कार करता. हांगासर विशय डुकरा मांस की खंयचें मांस की म्हणून न्ही, बगार बोंब्यांक समर्पिल्लें, मुर्त्यांक समर्पिल्लें, अन्य देवांक समर्पिल्लें आडवारलेलें मांस खावंक एलियाजार इन्कार करता. ताका प्राय जाल्या 9 वर्सां, म्हणजे तो अधिक म्हातारो जाला. केदाळाय ताणें मोरयेत आनी तें जाणा आसलो. तरी आडवारलेलें देवाच्या उपादेसा विरोध वेचत आसलें खंयचेंच करूंक ताणें इन्कार केलें. मात न्ही, त्या काळार आसल्या धगधवणेक ताणें स्विकार केलें. तो म्हणलो, आपूण मरोंक तरी तयार, कित्याक हांवें देवा मुखार उबो रावंक आसा. आनी अशें 6 राष्ट्रांक ताणें एक धैर्यादीक आनी साहसीक देख ताणें दिली. अखेर पर्यंत आपल्या भावार्थाक तो समर्पीत जालो
आयच्या वांजेलांत आसा आमकां देख जाकेवच देवान ताका एक देणें दिलें मन परिवर्तनाचें ताच्या काळजांत आयली एक उर्बा हांवें समया जेजूक सोडवणदाराक देवाच्या पुताक देवान धाडलेल्याक पळोवंक जाय आनी उपरांत ताच्या जिवितांत आमी पळयता ताचें समर्पण 7 संगतीक ताणें समर्पीत केलें म्हणल्या बरी म्हाका नियाळ आयलो पयलें तो धांवलो उपरांत तो रोमडीचो रूख सोडलो तिसरें थंयसर तो समयाक राखून रावलो तिसरें समी येतस समयान आपयतस तो देंवलो चवथें 5वें समया जेजूक आपणाच्या घरा आपोवन व्हरून गेलो 6वें जेवणार तो आसतना तो उबो रावन परगट करूंक लागलो आपणाचें मन परिवर्तन आनी 7वें जशें ताणें परगटलें त्या प्रमाणे तो जियेलो आनी असल्या संगतीक आपणाकच ताणें संपूर्ण तरान समर्पून दिलें आनी आमी उपरांत जाणाव संवसाराक लाभदालो जाकेव संपूर्ण तरान समयाक लाभदालो आनी समयाची सुवार्थ ताणें परगट केली एक महान सांत भाग्यवान जावन ताणें ताचें जिवीत अखेर करून आज सर्गींच्या राजांत ताचें जिवीत थंयसर परसळोन आसा गेले ते आयतारा दाल्यान ताची वपार आमी आयकली येवच्या आयतारा जेजुरायाचें फेस्त आमी करता समयाच्या येण्याक संपूर्ण तरान समर्पीत तरान राखून रावचें केदें वर्तें भाग आमच्या मोरये मायेन आमकां देख दिल्या आमी ती देख स्विकार करया एलियाजाराची देख आमी स्विकार करया जाकेवाची देख आमी स्विकार करया सांता भक्ताचें फेस्त आमी आचारशिला नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सर त्या सांता भक्तांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दोन काण घेवन आमकां वेडो घाल्ल्या पातकांचें वचें आमी काण उडोवया आनी आमी धांवंक धरलेली धांव पवित्र जावची भगिवंत जावची ती तिरासणेन आमी धांवया देवाचें आशिर्वाद आनी देवाची कृपा सदांच आमच्या सांगात आसा आमेन गीत नंबर D14 543 म्हाका स्वपून दिता तुझ्या हातान सोम्या स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एक त्रेक म्हजो हावा भेटून दिता सर्वस मुझे तुका मोगा समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिका उंडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो मोरये मायेच्या समर्पणाच्या फेस्ता दिसा आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पयसुबेच्या आदाबाक सवेस्पर मानून भोव मोगाळ सर्गींच्या बापा ह्या उंड्या आनी वायना सवें आमचें जिवीत आमी तुका समर्पण दिता समया जेजू क्रिस्त थंय आमी तुका मानतात असलें जिवे आनी समर्पीत बलिदान जायशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्यावकारी मरयेच्या समर्पणाक आमी नमान करता आसतना एका स्थळान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणता तरी तांचे सांगाता मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गानी सो
सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. सर्गीच्या बापा तुका ताणें दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. स्वामी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माया संगती भगवंत दंत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समिया जेजून शिकयलें तें मागणें व्हडा भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायट विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त कायदी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळीं. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ.
जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो माया मोग असो गुर्तू शांती समाधान संतोषान आमी वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगताने भरयला ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुवें आमचे तुमचे म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं आमेन ये म्हज्या काळजां स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये लालेण मागता ये तूं सुम्या परता रीते तुझे विन हे जीने तुस मुझे सर्गीचे देने रीते तुझे बिन है जीने तुस मुझे सर्गीचे देने रास्तू करिया बीडारा मी वास कर मोजा घरा मोगाळा जेजू तूं भोपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत मानता म्हज्या काळजाक हांव तुका स्वागत करता म्हज्या काळजांत तूं राव हांवें म्हाकाच तुका समर्पण दिलां तें समर्पण हांवें जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी अखेर पर्यंत मरिये माये बरी विश्वासी रावोंक आनी पवित्र जावंक म्हाका तुज्या आशिर्वादान बरें अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया प्रार्थोया प्रितीच्या बापा आमी केल्ल्या समर्पणाक सरी जावन जियोंक कृपा मेळाशें तुज्या सुपुता जेजू क्रिस्ताच्या कोडी रक्ताचें जेवण आमकां तूं दिताय ह्या जेवणाच्या बळान आमी केल्ल्या समर्पणा सारकी पवित्र जिणी जियोंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार जिणेच्या पैनारा वासता एकसूर समकना मोरये माये कुलो मारता कसलीच बेरान म्हाका ना ये मोरये ये तूं आमचे संगे आमकां तुज्या गोपान घे भविष्य बीत आमकां जेजू